हांव अविनाश बोबे, एक्सकवेटर ओनर्स एसोसिएशनाचो प्रेसिडेंट। आतां आमकां आमच्या मिलिंद बाबा ट्रक ओनर एसोसिएशनान आमकां एक उलो मारलो की बाबा आमचे अशे अशे डिमांड्स आसा, तेन्ना तुमी येवचे सपोर्टाक म्हणून। आमी हाजे फुडें ठरयलें की एक्सकवेटर ट्रक अशें कांय वेगळी कॅटेगरी ना। एक्सकवेटर जर चलयतलो जाल्यार ट्रक हो जायच पडटा, आनी जर आमी युनायटेड जर सगळे जाण रावले जाल्यारच हें शक्य जावंक शकता। आतां आमी पळयता प्रत्येक गोंयांत सगळे कडेन हे परप्रांतीय येवन काम करता म्हणटा पळय, ते आज वाडूंक लागले कित्याक खंय तरी आमी कमी पडले म्हणून। आमी प्रत्येक वेळा आमकां सरकारा कडेन तशी जाय तसो सपोर्ट मेळूंक ना। अशें तर आमी घेवन वतात अशें अशें आसा तेन्ना आमकां काम दिवचें। आमची ही मागणी आमी कोणाक तशें पळोवंक गेल्यार आमी तांकां परप्रांतीय म्हणून भायर उडोवचें किंवा काम दिवचें अशी आमची अपेक्षा ना। तांकां जो एम्प्लॉयमेंट आसा, जर आमकां ट्रक जाय, ड्रायव्हर जाय, ट्रक ड्रायव्हर जाय, एक्सकवेटर ऑपरेटर जाय, हे आमी तांकां दितातच। हाज्या पयलीं ते कॉन्ट्रॅक्ट घेवपाक गोंयान आयले। गोंयान आमचे इतले व्हडले कॉन्ट्रॅक्टर नाशिल्ले, म्हण केरळाच्यान आयले, कर्नाटकांतल्यान आयले, तांचे स्टेटी वास्ट आसा। तांणी जेन्ना आमच्या गोंयान आयले आनी कॉन्ट्रॅक्ट घेतले, आतां तरी खंय गरज आसा की तांणी आतां आमकां आमचें काम सोंपोवन दिवचें। पयलीं तांणी आमकां मदत केली त्या बद्दल धन्यवाद, पूण आतां तांणी आमचे भुरगे व्हडले जाले, आमकां गरज आसा ट्रकाची म्हण मशिनाची। आमी धंदे करतात तेन्ना आमकां सपोर्ट करचे। जेन्ना व्हडले इन्फ्रास्ट्रक्चराक लागून येतात लोक, तुमी पळोवंक शकता पर्वरी ब्रीज आयले, मोपा एअरपोर्ट आयलो, थंय जेन्ना व्हडले व्हडले कॉन्ट्रॅक्टर आयले म्हणून दुख्ख कांय ना। ताणें एटलीस्ट 50% तरी गोंयची मशिनरी घेवन चलूंक जाची, जाचेर आमी पोट भरता। आतां ही मशिनरी खंयच्यान आयली आमचे कडेन? आमी जेन्ना मायनींग गोंयान चलताले तेन्ना आमच्यो मशिनरी आशिल्ल्यो, ट्रक्स आशिल्ले, ते मायनींग बंद करना कडल्यान आमकां आतां त्रास जालो। ताजो त्रास जाल्या उपरांत जे आमी कितें धंदो म्हणून आमचो वडिलांचो धंदो म्हणून आमी फुडें करूंक गेले तेन्ना आमकां आतां सपोर्ट जाय आशिल्लो। तेन्ना आमी कितें म्हणटा, तांचे स्टेटीन जेन्ना इतली व्हडली वास्ट ऑपॉर्च्युनिटी आसा आनी ते थंयचे स्थायीक आसा, तर तांणी आपलो धंदो थंय एक्सपांड करचो। आतां आमकां चान्स दिवचो ना जाल्यार तांणी जर खरेंच बंधुत्व दाखोवपाक जाय, म्हणजे भारतीय एक म्हणून दाखोवंक जाय, जाल्यार तांणी थंयचे ऑपॉर्च्युनिटीनी आमकांय बी घेवन बरोबर वचून थंय धंदो करपाक चान्स दिवपाक जाय। कर्नाटकान इतले ऑपॉर्च्युनिटीज आसा, पण थंय कशें आसा की आमच्या गोंयान राजरोसपणे जे करप्शन करतात ते तशें थंय तांकां करूंक मेळना आसतलें, अशें म्हणून ते हांगा येतात। आनी आमी गोंयकार कशे आसा, सिन्सियर लोक, आमी रातचे कोणाचे कितें चोरून विकनात, आमी रातचे कोणाचे धंदे करनात, किंवा आमी जर फाल्यां एक हाजे प्रमाणे आमी जर गेले की रेंव जाय म्हण खडी जाय जाल्यार आमची गाडी कशी वतली? 9 म्हटल्यार 9च क्युबिक मिटर वतली। तांचे कडेन ही बाबतीन खंय तरी जायना, आनी प्रत्येक कॉन्ट्रॅक्टर ताजेर पळोवंक वचना की ताणें 9 वाडल्या की 9:30 वाडल्यात। तांचे कडेन मॅनेजमेंट बऱ्यो गोश्टी जाता तेन्ना आमी गोंयकार भायर पडटा, कित्याक कॉम्पिटिशन म्हणटा ते फेर करिनात, ते असली फटिंगपणां करून करतात, आनी म्हाका परवडटा हांव करता म्हणटा। ताका लागून ही गरज आसा की आमी सगळे गोंयकार, जे आमी गोंयकार एक नांव आसा आमकां गोंयकार, आमी सिन्सियर लोक, आमी केन्ना लफड्याचे लोक न्ही, ती आमी सिन्सियरिटी मेंटेन करून आज आमी एकठांय जावन हें काम करपाची गरज आसा। इतलें जावन सांगूं। आमचे गोवा राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री प्रमोदजी सावंत हांकां एक म्हाज्या कडल्यान ह्या म्हाज्या जे आयज 2 दिसाच्या एका मेसेजीचेर आयज जे लोक हांगा जमा जाल्यात ट्रक ओनर्स, सरा कडेन एकूच आमची मागणी आसा, आमी आयज पर्यंत केन्नाय कोणाकून सांगूंक ना की बाबा तुवें हांगा धंदो करचो न्हू, धंदो करचो, पण तेचे अतिक्रमण करचें न्हू। आयज अतिक्रमण जाल्लेलें आसा। सो म्हाजी एक सरकारा कडेन माननीय मुख्यमंत्री प्रमोदजी सावंत हांकां एक हांव रिक्वेस्ट करूंक सोदता, एक विनंती करूंक सोदता, आनी तांकां सांगूंक सोदता हो जो कायदो जो आयज हांगासर आसा तो कायदो बंद पडपाची गरज आसा। एग्रीमेंट हो विशय हो बंद जावपाची गरज आसा। आयज महाराष्ट्रान खंयसरूच दुसऱ्या स्टेटीची गाडी आयज रजिस्टर जायना, संपूर्ण सगळ्या केरळा जावं महाराष्ट्राचे जावं आनी खंयचे हे सगळे लोक हांगा येवन हांगा गाडये एग्रीमेंटाचेर रजिस्टर करता। हो कायदो खंय तरी बंद जावची गरज आसा। ह्या बंद कायदो करपा खातीर सरान खूब प्रयत्न करचो, आनी जाता जाल्यार हो विशय आतां 2 दिसांनी असेंब्ली आसा, त्या असेंब्लीन सुद्दां हो विशय काडून ह्या विशयाचेर चर्चा करून आमकां गोंयकारांक ह्या सगळ्या ट्रक ओनर्सांक न्याय दिवचो, इतली हांव सरा कडेन आमची मागणी आसा। तशेंच आयज आमच्या गोवा राज्यांतले कितले 40 रिप्रेझेंटेटीव आमदार मंत्री आसा तांकां हांव एक विनंती करता, अख्ख्या गोंयभरचे आयज आमच्या वांगडा हे जे ट्रक ओनर्स आसा हे अख्ख्या गोंय भितरचे पेडण्याचे आसा, म्हापशाचे आसा, पणजेचे आसा, काणकोणचे आसा। तर आयज सद्दां इतलेच लोक जाल्यार फक्त 2 दिसाच्या उलोक हे लोक येयल्ले आसा। जर हे कांय गोश्टी जर जायना जाल्यार तांचे अशें म्हणणें आसा की आमी रस्त्यार देंवन सुद्दां हे कायदो बंद पडपा खातीर सरकारा कडेन हे करतले म्हणून। सो सरकारा कडेन आमची एक मागणी आसा ती सरकार आमची फुलफील करची।
आणि सगळ्या गोंयकार ट्रक ओनर असोसिएशनचे सगळे मेंबर्स आसा तांकां न्याय दिवचो. तांकां लेटर बिटर आसा आमी दिला तांकां, कित्याक तेंचे कडेन आमी जे एग्रीमेंटाचेर गाडयेचे रजिस्टर करतात ते फक्त हेंच्यानी गोंयानच करतात आनी कुसरत करिनात, महाराष्ट्रानय करिनात, कर्नाटकानय करिनात. आनी हेंच्यांनी एग्रीमेंटाचेर गाडी रजिस्टर करून करून आयज आमच्या धंद्याची परिस्थिती बिगड जावन पडली. हर एक ड्रायव्हर येता, 2 महिने कामाक रावता आनी गाडी नवीन घेता आनी ती एग्रीमेंटाचेर रजिस्टर करता. ना ITO रजिस्टर करता तो खरोच त्या रुमांक रावता काय ते पॉप सावन एक्चुली तो रुमांक खंय रावता हितून कलंगूट आनी गाडी रजिस्टर मयडे आसता. अशें सगळें भोगस चल्लां हें. तेका लागून एग्रीमेंटाचेर गोवोरमेंटान हे गाडये रजिस्टर करचे न्हू हे आमच्या गोवोरमेंटाकडे एक रिक्वेस्ट करतात आमी. आनी तशेंच आतां आमी म्हापसा ITOन वयतले तांकां सुद्दां आमी एक लेटर दितले की दुसरे गाडये रजिस्टर करपाचे ना तेंच्यांनी एग्रीमेंटाचे. तशेंच आमी तेंच्यांनी आवटसेटरान येवन उसर गोंयान आमचो धंदो आपूण युनियन रजिस्टर केला, म्हापसा युनियन म्हणून ट्रक ओनर एसोसिएशन म्हणून, ते तेंच्यांनी खंयच्याय बेजार केला आनी कशें केलां हे आवटसेटर येवन तर उसर आपले स्वताची मनमानी करपाक लागले जाल्यार आमचो धंद्याचो अर्थ कितें उरलो. म्हणून आमी तेंचेर ITA मागतले. आतां आमी सद्या म्हापसासून डायरेक्ट पणजे वयतले. नमस्कार, नाव सुमेश गवस. ट्रक ओनर असोसिएशनाच्या तर्फे आमी आतां आमचो एक्सकवेटर ओनर असोसिएशन तेंच्यांनी ताका तेंको दिल्लो ह्या प्रोटेस्टाक आनी आमी आतां येवन RTO असिस्टंट डायरेक्टर पेडणे तांकां आमी मेमोरंडम दिला ऑलरेडी रिलेटेड टू अग्रिमेंटाच्यो गाडयो, मागीर रजिस्ट्रेशन ऑफ परमीट, कॅन्सलेशन ऑफ परमीट, जेंच्या परप्रांतीय लोकांनी जो आमच्या धंद्याचेर काबीज केला जी परमिटां कॅन्सल करपा खातीर आमी पयलीं इन्फॉर्मेशन घेतले आनी तेच्या रिलेटेड कितें आहा तें आमी फुडें तेंच्या वांगडा रावतले. दुसरें, आयज पेडण्याची डेव्हलपमेंट जी जाला किंवा पेडण्यान जे इतलें इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट जाला तो आयच्या डेटीन पेडणेकाराक हो कांय फायदो जालो ना. आयच्या डेटीन जो फायदो जाला तो परप्रांतीय लोकांकूच फायदो जाला. आयज मोपा एअरपोर्ट हें एग्जाम्पल घेवया आमी. मोपा एअरपोर्टार जेन्ना कन्स्ट्रक्शन फेज आसली तेन्नाय पेडणेकाराक कांय कोणी ऑपॉर्च्युनिटी दिवंक ना. परत जेन्ना एअरपोर्ट ऑपरेशनान येयलो तेन्नाय मोपा एअरपोर्टाचेर पेडणेकारांक किंवा लोकलांक कांयच ना. आयज जेन्ना एअरपोर्ट एरोसिटीचें जेन्ना काम जाता तेन्ना तेंचो CEO त्याच्या लोकांक फक्त जो कोण सब कॉन्ट्रॅक्टर आहा डे 1च्यान तुमी काडून पळोवंक शकतात ते सगळे कॉन्ट्रॅक्टर आंध्रा नाजाल्यार दिल्ली. मेजर कॉन्ट्रॅक्टर आंध्राचे आहात बिकॉज तो CEO ज्या खुर्चेर बसला तो आंध्राचो आसा. सो आयच्या डेटीन जर लोकल लोकांक काम जाय किंवा लोकल लोकांक खातीर जर आमकां कितें ऑपॉर्च्युनिटी जाय जाल्यार आमकां आमच्या स्ट्रगलाक झगडचो पडटलोच. सो तेका लागून ही बेजीक सुरवात आनी तेच्या फुडें खंय कितें आसा थंय आमी सगळे एकवट रावन रावतले आनी कितें आहा तें आमचें करतले. तुम्ही पळयतात GNH. Enough said!